हुंवार आयिल्ल्या कारणान सांखळेन खुबश्या लोकांक लुकसाण जाल्ले। तांच्या घरांनी उदक रिगिल्ले। त्या लोकांक 5,000 रुपया दिवपाचो सांखळे पालिकेन निर्णय घेतला। सरकारान अशें परत घडचे न्हय म्हण खबरदारी घेवची अशी मागणी सांखळे पालिकेच्या टुगेदर फॉर सांखळे पॅनलाच्या वांगड्यांनी केल्या। RDX खातीर सांखळेच्यान चंदू मांद्रेकार। काही दिसा पयलीं फ्लड येयल्या कारणान आमी सांखळेचे सुपांचे कूट, विर्डे, गांवठण आनी वज्रे सारक्या मुजारवाडा वज्रे सारक्या गांवांत कोणाच्या घरांनी उदीक गेल्लें आसा पळय तो आमी म्युनिसिपालिटीन एक थाराव घेतलेलो आसा की त्या लोकांक आमचे सांखळे म्युनिसिपालिटी तर्फे कितें मदत जावची म्हणून। विर्डे, वज्रे आनी मुजारवाडा अशा वाड्या गांवठण अशा वाड्यांनी ज्या वाड्यांनी घरांनी उदीक गेल्लें आसा पळय त्या लोकांक कितें डॅमेज जाल्ले आसा हे सर्वे केल्ले आसा आमी म्युनिसिपालिटी तर्फे प्लस तलाटी कडसून आनी आमी म्युनिसिपालिटीसून तांकां एक आमची कितें मदत जावची म्हणून एक थाराव घेवन तांकां आमी 5,000 दिवपाचें म्हणून ठरयल्लें आसा। ते कांय दिसान आमी तेंचे कडेन पावयतले। मात हे गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष घालूंक जाय की ती एरिया एक मार्क करून तेंचे कितें रिटर्निंग वॉल जावं आनी कितें तरी बांदचें जाल्यार ही परत अशें उदीक येवन लोकांची वर्सान वर्स नाशाडी जाता घरांची, तांकां खर्चान खर्च जाता। हे करचें न्हू। खंय खंय एरिया फ्लडेड आसा पळय ती गव्हर्मेंटान मार्क करून जाता इतले सायडीक रिटर्निंग वॉल बांदपाची गरज आसा। इतलेंच सांगता।